पास्काचो दुसरो आयतार, काकुतीचो आयतार. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, अध्याय 20 ओळी 19 ते 31. जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले. थंयची दारां जुदेवांची भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमयांक पळोवन शीस कुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी तांकां म्हटलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली, आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जुळो म्हटलेलो तोमास तांचे बराबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हटलें, आमी सोमयांक पळयलां. पूण ताणें तांकां म्हटलें, ताच्या हाताचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसा उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बराबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हटलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हटलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावात दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हटलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हटलें, म्हाका पळयलय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणा जेजून शिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हटल्यार अभिषेक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमी जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू शिसांक शांती दिता. तो तांचेर आपलो श्वास सोडून तांकां पवित्र आत्मो दिता आनी बक्षणेचें दूत जावन पाठयता. जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार आमकांय ह्यो 3 वस्तू गरजेच्यो. पयली म्हटल्यार शांती, दुसरी पवित्र आत्मो आनी तिसरी बक्षण्याचें मन. जंय देव आसा थंय शांती वसता. जंय पवित्र आत्मो आसा थंय नवें जिवीत उपजता आनी सगळेंच जिवाळ जाता. आनी जंय बक्षणें आसा थंय मोग वाडत वेता. तर दैवीक काकुतीच्या ह्या आयतारा दिसा काकुतीची मनशां कशी शांती शिपरावंक देवाची कृपा आमकां जणेकल्याक मागून घेवया. आनी पवित्र आत्म्याची मंदिरां आनी बक्षण्याचे दूत जावन
जेजूचे गोवाय आमी जावया.